गांधीची 153वी, लाल बहादूर शास्त्रीची 118वी जयंती देशाबरोबरच गोयातूय सुवाळे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी 5G सेवा केली सुरू। 13 राज्यांनी सेवा 5G सेवा सुरू करप म्हळ्यार 130 कोटी भारतीयांक भेट आणि नव्या युगाच्या दिशेन पावल म्हणटा मोदी। नागवा सर्कलाकडेन कळंगूटच्या रवी शिरोडकराचेर गँगाचो सुरी हल्लो। रवी जीएमसीत ऍडमिट, पुलिसांनी तिगांक उखल्ले, चौकशी सुरू। मोपा लिंक रोडाचो मार्ग क्लियर। एनजीटीच्या आदेशाप्रमाण विमानतळा खातीर लिंक रोड महत्वाचो, विरोध करपी लोकांक मोठो धपको। कला अकादमीच्या कामाविशींचे आरोप तपासूंक समिती नेमता, तातूंत जाय रिटायर्ड ऑफिसर, नासल्यार जंय आवाज काडूंक जाय थंय काडटले, विजय सरदेसायाची शिटकावणी। आयिल्ले दीस राज्यात ॲक्सिडेंट जाता म्हूण बोवाळ, मात पुलिसांचो डाटा सांगता 2017 ते 2022 मेरेन 5 वर्सांत ॲक्सिडेंटाच्यो केसी देंवल्यो अर्द्यान। गोयची सप्टेंबर 2022ची जीएसटी येणावळ 429 कोटी रुपया, सप्टेंबर 2021 परस 35% मायज। 2021च्या सप्टेंबरात आशिल्ली 319 कोटी। बीजेपीची झेडपी वेंचणुकीची तयारी। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडे म्हणतात 2 दिसात जाहीर करतले उमेदवार। मायकल लोबोच्या प्रकरणात टीसीपीच्या कायद्याप्रमाणेच कारवाय म्हणटा विश्वजित राणे। आपणे नेम मोडिल्लो ना, प्रकरणाचो खंय पाठपुरावो जातलो। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 25 रुपया 50 पैशांनी देवलो। जुलै आणि ऑगस्टातूय देविल्लो। घरगुती एलपीजी सिलेंडरचो रेट मात तस्सो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 3805 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 38,000 वयर। गोंयांत नव्यो 30 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 237। पंचवीस ऑक्टोबर सावन दिल्लीत पेट्रोल पंपांचेर पीयूसी सर्टिफिकेट नासल्यार पेट्रोल डिझेल मेळचे ना। आप सरकाराचो निर्णय। प्रदूषणा आड दिल्लीत वॉर रूम। कॅम्प्स कंपनीन सीएसआर ॲक्टिव्हिटी खाला घेतली। प्रोमिनाद वाठाराचे नितळसाणीची जबाबदारी। एमडी कायतान म्हणटा प्रोमिनाद वाठारात बाटल्यो, प्लास्टिक उडोव नाकात। मल्लिकार्जुन खरगेन काँग्रेस अध्यक्ष दावेदारान राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी पद सोडले। शशी थरूर आणि KN त्रिपाठी रेसीत। 17 ऑक्टोबराक मतदान। तुयेक कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे उद्घाटन। स्टाफ सारको काम करिना, सारकी सुविधा ना म्हूण पेशंटांच्यो फामिलीच्यो कागाळी। आमदार जिताची ॲक्शनीची शिटकावणी। फिफा अंडर 17 बायलांचो वर्ल्ड कप पळोवंक गोंयकारांनी मोठ्या संख्येन येवचे। खेळा आणि युवा वेव्हार संचालकाचो उलो। मुंबई कांदिवलीत फायरिंग। दोगा हल्लेखोरांनी स्कूटरीचेर येवन केली फारपेट। एकलो सोंपलो, 3 गंभीर जखमी। मुंबई पोलिसांनी रजिस्टर केली मर्डर केस। केंद्र सरकारान गोयच्या पीडब्ल्यूडीच्या 2228 कोटींचे प्रकल्प केले क्लियर। परवरेच्या 6 लेन फ्लायओव्हराचो आस्पाव। मुख्यमंत्र्याची माहिती। पाकिस्तान सरकाराचे अधिकृत ट्विटर हँडल भारतात दवरले आडावन। काय कायदेशीर गजाली खातीर आडायला म्हूण ट्विटर हँडलाचेर केला नमूद।
स्वच्छ भारत 2022 मोहीम सुरू. महिनोभर देशभरातल्या 6 लाख गावांनी चलतली मोहीम. 1 कोटी किलो प्लास्टिक कोयर एकठांय करून विलो लावपाचे टार्गेट.